मायमोगाचो येवकार हा भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. वेर्णा स्क्रॅपयार्डाक व्हड उजो. स्क्रॅपयार्ड कसलीच परवानगी नासतना चलता असो धनी स्वता करता दावो. अशा घडणुकांक लागून राज्याची अंमलबजावणी आनी शून्य जापसालदारकी परतून उक्ताडार. वाडट्या अपघाताक लागून खांडेपारच्या थळाव्यांनी PWD आनी NH अधिकाऱ्यांक केरीये 4 लेन महामार्गाची तपासणी करपाची केली मागणी. हालींच्या तेंपार सुमार 5 अपघातांची मेळ्ळी माहिती. स्टेशन अपग्रेडाक लागून थिवी रेल्वे स्टेशनाचे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी येल्लो ब्लॅक टॅक्सीचो मोडलो ऑपरेटर काउंटर. नोटीशी ना दिवंक म्हणून टॅक्सी चालकांनी उक्तायली खर तिडक. आनी आतां हाच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वेर्णाच्या स्क्रॅपयार्डांत व्हड उजो लागलो आनी वाठारांत काळो धुंवर पातळ्ळो. स्क्रॅपयार्ड कसलीच परवानगी नासतना चलता हातूंत अजाप ना, पूण मालक स्वता असो दावो करता हे धक्को दिवपी विधान जावन रावलां. देखून गंभीर प्रश्न उप्रासल्यात. उज्याच्या घडणुकांक लागून राज्याची अंमलबजावणी आनी शून्य जापसालदारकी परतून उक्ताडार आयल्या. पळयात हिरू महारेचो रिपोर्ट. आमी आसा वेर्णा हांगा आनी वेर्णा हांगा जे कोमिदाद लँड आहा ह्या जाग्याचेर बरोच व्हडलो फायर पेट्रोल आसा स्क्रॅप यार्ड हांगा आसले आनी अशें कळून येयला की ह्या स्क्रॅप यार्डाक कांयच परमिशन नासलें अशें त्या ओनरान सांगलें आसा. पळोवपाक गेल्यार हे जे स्क्रॅप यार्ड हांगा रब्बर प्लास्टीक सगळें आसलें आनी सायडीक त्या भायर आनीकूय थोडी हट्स आसली आनी हो उजो लागल्या कारणान टोटल सगळो धुंवर सगळे कडेन पसरलेलो आसा आनी लोकल्स हांगा संतापलेलो की अशा तरेचे इलिगल स्क्रॅप यार्ड कशें येता. म्हायती मेळ्ळी आहा की जे ओनर आसलो आनी हांगा जे लँड जाग्याचे कोण आसले तेंचे बद्दल मतभेद आसले आनी तेच्या खातीर हो उजो पेटयलो अशें तेंचें म्हणणें आहा. आनी हांगाले जे MLA आहात आतंकवाद हेंच्यांनी मागला की हे जे स्क्रॅप यार्ड्स येतात हेचेर चवकशी जावपाक जाय. वेदर हे परमिशन्स कोणी दिल्या जावं कोणाच्या हेच्या अंडर हे हांगा चलता हे तेंच्यांनी मागलें. आनी हे जे स्क्रॅप यार्ड आसले कारणान हांगा जे सायडीक शेतां आहा ती खंय तरी पडींग आसली आनी ती खंय तरी चलोवंक मेळनासलें अशें हांगासले पंच हेंच्यांनी सांगलें आसा. आनी MLA पंच हेंच्यांनी मागला की कितें कारवाय जावची कित्याक ही 3री-4थी अशीच फायराचो इन्सिडंट जो आमी कुट्टा भागांत पळयतात की अशेंच पयलीं 3 स्क्रॅप यार्ड पेटलेले जुवारी नगर आनी बाकीच्या भागांत. आनी जे स्क्रॅप यार्ड्स आहात हांकां परमिशन नासतना हे ऑपरेट जातात ना सेफ्टी फायर सेफ्टी काय आसता. हेच खातीर लोकांची मागणी आहा की हे जे स्क्रॅप यार्ड चलतात तेचेर खंय तरी कंट्रोल हाडचो. सध्या तरी ह्या फायर इन्सिडंटान कोणाची जिवाक हानी जावना, पूण अशा तरेचे फायर इन्सिडंट जर स्क्रॅप यार्ड्सान जाता जाल्यार तेची चौकशी जावपाची खूब गरज आसा. क्या था कैसा आग लगा? वो रिजल्ट नाम करके वो आग लगाया है. वो आग लगाया है? हाँ, आग लगाया है. क्यों लगाया? दुश्मनी से हम लोग को झगड़ा चल रहा था. क्या खाली करने के लिए नोटिस आया था. हम लोग नोटिस का जवाब दिए पुलिस वाले को और कलेक्टर को भी दिया और उसके बाद में वो नहीं पाया तो इधर लगा दिया. केस भी चल रहा अभी हम लोग का कोर्ट में केस. आप देखा उनको लगाते हुए? हाँ, लगाते हुए सब लोग देखे. हम नहीं देखा, हम लोग देखे. वो इधर आप झगड़ा कर रहा था आपसे? झगड़ा सुबह से झगड़ा कर रहा है. वो अपना माल यहाँ से उठा के लेके गए, सब यहाँ उसका माल पड़ा था. आपका पार्टनर तो क्या था वो? नहीं, हमारा कोई नहीं था. सब लोग इधर रहते थे. लेकिन वो क्यों झगड़ा किया आपको ये गिर रहा था? वो जगह के सोचता कि बोलता हमारा है. ये तो जगह आपका है? नहीं, हमारा भी नहीं, उसका भी नहीं. कोमिजात का जगह है. कोमिंदात का जगह है. तो आपके पास परमिशन है चलाने के लिए? नहीं, परमिशन नहीं है. किसने आपको डालने को दिया था? तो वही वो वाला दिया था. किसी का भी परमिशन नहीं लिया आपने? लेकिन ऐसा चलाना अलाउड है? अब अलाउड है नहीं है, नहीं चला रहा हूँ. भाड़ा दे रहा था हम लोग. किसको भाड़ा दे रहा था? वो जुजे करके है. कोमिंदात का? नहीं, कोमिजात का नहीं. ये घर वाला, ये घर वाला. जुजे को भाड़ा दे रहा था लेकिन परमिशन कुछ नहीं लिया था. इन्सिडेंट म्हणजे सांगपाक कितें हें चोवपा जाता. यू सी द पोल्युशन दॅट इज हॅपनिंग हियर रायट नाव. हू हॅज गिवन दीस लँड फॉर स्क्रॅप यार्ड? डॅमेज टू द एनवायरमेंट. हू इज बॉदर्ड? Where are the authorities? Are they sleeping? Where are the authorities who are supposed to see to these areas, supervise the scrap yards? This is you see, smoke can be seen for another 7 kilometers. I was in Margaon on the way. I saw this and I came running here. 2 वरां जाली हांगा उजो पेट्टा. वो JCB सोदता हांगा रावन, पूण कोणा विचारिना तो JCB आसा काय म्हणून. हांगा रावन तुका JCB मेळटली? 1 वर्स म्हणटा स्टॉक बंद आहा म्हणटा, सगळें काम बंद आहा म्हणटा. इतको स्टॉक कसो करून दवरलो तेणी हांगा? कितले स्क्रॅप यार्ड आसले? येडे पळय हांगच्यान थंय म्हणल्यार पावला ते थोडो धुंवर जाला हो आतां. कोणाक त्रास आहे? आतां गव्हर्नमेंट सर्वंट हांगा काम करपाचें हेजे कडेन
लेबर ना सगळे लेबर शिवाय त्यांनी उभे करून दवरले गाडी येऊ चान्स गाडी उभा जात दाखवत ओरा त्यांनी सगळं कंपाऊंड मारून दवरले त्यांनी पत्र्याचे गाडी येतले कशो त्यांच्याकडे परमिशन असे परमिशन त्यांच्याकडे काय ना सगळे इलिगल आहे सगळे इलिगल त्यांच्यानी हे करून दवरला मजगती बेकायदेशीर बांधकाम मोडपाचो आदेश दिल्ल्याचो दावो थळाव्या दंडाधिकाऱ्यान केला पण मोडपा खातीर 2 सरकारी खाते हाजीर नाशिल्ल्यान ही प्रक्रिया फुडें धुकल्ली आयकात आणि हो म्हजो वड सो हिंगा आमी स्क्रॅप यार्ड इलिगल चलताले तेचेर आमी जायते बसबस करून ते आमी डेमोलिश करपाक आमी हें केल्लें डेमोलिश काडले सो कांय 2 डिपार्टमेंट येवं ना म्हणून ते डेमोलिश उरले सो हे स्क्रॅपाक लागून जायतीं शेतकारां आमची फुड्यान येतालीं कित्याक हे शेत रोवपाक त्रास जाता आनी कांयच जायना पीक ना सगळें हेचे केमिकल देवन वचून ते शेत पिड्यार जाताले रोवन कांयच फायदो नासलो सो तेका लागून ते शेताक हेका लागून आमी चड हेचेर डेमोलिश करपाक लागून आमी चड फुडें येयल्ले आनी पूण तें जालें ना सो आमी मागता हें बेगीन जावचें आणि आमच्या लोकांक सगळी शेतां रोवपाक मेळटली हिंगा आतां 4-5 जाणां हे करतात धंदो करतात तो ते आपले धंदो करतात ते केन्ना बोकड्यो पोसता कोंबयो पोसता सो ते करपाक जायना पूण ते इलिगल करता आनी हिंगा येयल्या ते वेळेर दादागिरी करता थळाव्या आमदारान निराशा उक्तायली बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डांचेर खर कारवाई करपाचो उलो मारलो आणि राज्य प्रशासन आणि सरकारा खातीर तकली दुखप अशें म्हणत ह्या प्रकरणाची चौकशी स्थापन करतले अशें सांगले आयकात स्क्रॅप यार्ड आहा न्हू ही कंप्लिटली बंद जावपाक जाय नाल्यार हो हेडेक आमकां सगळे आमचे जावं मिनिस्टर सीएमाक मागीर MLA सरपंचाक पंचाक एवरी टायम आमकां लोकांक हे येता फीडबॅक येता स्क्रॅप हे जावपाक जाय डेमोलिश जावपाक जाय ही ऑल गोवा लेवलाचेर हे असले सेम स्टोरी आनी कितें हाडून कितें कितें घालता वय ओ कितें कंट्रोल जायना वो आतां कितें आतां फायर ब्रिगेड तो ऑफिसर सांगतालो व्हेरी डिफिकल्ट म्हणटा हो कंट्रोल जावपाक कित्याक हांगासर तो म्हणटा आतां माती बी हाडून कंट्रोल करचो पडटलो पळय हो कितलो व्हडलो तो उजो हो कंट्रोल कसो जातलो JCB हाडपा जाय मागीर माती हाडून ती घालची पडटलो म्हणटा ना व्हेरी डिफिकल्ट म्हणटा तो कंट्रोल जावपाक स्क्रॅप यार्ड सांगता गव्हर्नमेंटाची JCB हाड म्हणटा मातसो तो सांगपाक कोण आनी तेजेर हाडपाक जायना हे सगळें इलिगल तो करता आनी गव्हर्नमेंटान हे करपाची इतले सर ऑन कॅमेरा त्यांच्याकडे सांगले की आपल्याकडे परमिशन काय ना आपण कोणाक तरी भाड्या दितालो या जागाचे म्हणून तिने ऑन कॅमेरा सांगला सर म्हणून हांव विचारता हांव इक्वायरी करता मरे आतां तेजे भितर कोणाचे तो हांवें आयकल्लें म्हणून ते कमदार लँड आतां प्रायवेट कमदार म्हाकाय तितली एक्झॅक्ट खबर ना पूण तेच हांव विचारून हांव पळयता न्हू म्हाका हांव एक्झॅक्ट कितें तें खबर ना म्हाका हांव पळयता कशें कितें आहा गोवा 365 खातीर हिरू महाले सुभाशीश गोवेकार आनी ओमकार देशप्रभू स्टेशनाच्या अपग्रेडेशनाक लागून थिवी रेल्वे स्टेशनाचेर रेल्वे अधिकाऱ्यांनी येल्लो ब्लॅक टॅक्सी चालकांचो काउंटर मोडून उडयलो कसल्याच नोटिशी बगर हे केल्ल्यान टॅक्सी चालकांनी खर तिडक उक्तायल्या आम्ही फाल्यां मोडटा म्हणून ते तेंच्यानी नोटीस दिवंक ना फक्त रातच्या 12-1 जाणां तेंच्या हाडून चिपलेले तेंच्यांनी नोटीस आनी आतां सांजचे पळयल्यार सामकी एक्शन नोटीस केन्ना सर्व केल्ली नोटीस सर्व करूंकूच ना आमकां तेंच्यांनी हाडून घराक चिपले पूण ऑथॉरिटीज म्हणटा तुमकां लेटर बिटर केल्लें म्हणटा आनी आमकां सांगताले कितें तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें कितें आमी तुमचे कडेन सगळे जाण बसोन आमचो खासदाराक घेवन आमच्या CM आमच्या मिनिस्टराक घेवन आमी तुमचे कडेन डिस्कस करतले आमी डिस्कस करूनच आमकां सांगलें तेंच्यांनी स्टेप घेवया म्हणून पूण ते स्टेप घेवपाक तेंच्यांनी आजून पासून कांय हें करूंक ना आमकां नोटिशी धाडल्यो आमी तांकां रिप्लाय केल्या त्या नोटिशीक आमी रिप्लाय केल्या तांकां की आमकां हें तुमचें मान्य ना म्हणून तेन्ना तेंच्यांनी सांगलेलें की आमी तुमकां एकी कडेन बसोन डिस्कस करता डिस्कस करच्या पयलीं हें तेंच्यांनी रातचें आमचें डिसिजन आतां घेतलां तेंचें नेक्स्ट टायम आतां कितें आतां आमी परत भाऊ येतले आमी तेन्ना आमी पळयतले कितें म्हणटा तो आनी खासदाराक आमच्या सदांच तेन्ना सांगला यो म्हणून तेज्या कडेन वयतले आमी तुम्ही म्हणटा तुमचो जो काउंटर तुमकां अलॉट केला थंयसर तुमकां बिझनस जावचो ना आनी हांगासर जर आसलो जाल्यार तुमकां प्रॉपर आमकां बरो बिझनस तेचे खातीर खंय तरी तुमी लिगली बीन वचपाक रेडी आसा आमी आतां आमकां ते करचेच पडलें न्हू कित्याक इतली वर्सां आमी तेंच्या एग्रीमेंट आहा इतली वर्सां आमी तेंच्या पयशे फारीक करता वर्सां आमी 2 लाख फारीक करता आमी तेंच्या बेस्ट ना लास्ट आमी 9 वर्साचो एग्रीमेंट केलो तेंच्या 24 आमी एग्रीमेंट रिन्यूवल केलो तेंच्या 2024 9 वर्साचो एग्रीमेंट आहा आमच्या आनी 40 गाडी आमचे लिगलायज केल्लेले आहा आनी एवरी इयर आमी तेंगे 2 लाख भरता 2 लाख 50 2 लाख अशें आमी जाता इलेक्ट्रिकल बील आहा आमचें ना सुद्दां आमी तेका जेन्ना लॉकडावन जालें तेन्ना सुद्दां आमी तेंच्यानी पयशे भरले आमकां सुद्दां तेंच्यांनी माफ करून ते पयशे
दिता म्हणून आनी दिवंक ना हांवें पयशे फारीक केले तेका आतां पयशे कोण दितलो कावंटराचे ही परिस्थिती आतां आमची जाल्ली आहा आनी खंय वचपाचें ना जेन्ना तुम्ही एमएलए कडेन गेले एमएलए आमकां सांगलें कितें श्रीपाद भाऊ कडेन भाऊन आमकां उतर दिलें तूं आपूण कावंटर कसोच म्हणून दिवचो ना म्हणून पण आतां ही परिस्थिती बिगडलेली आहा आतां कितें करपाचें जेन्ना हो कावंटर तुम्ही हांगासर बांदलेलो तेन्ना रेल्वेजानूच तुमकां परमिशन आमकां आमी परमिशन दिलें प्लान दिलें सगळें एप्रूवल केलें बांदा म्हणून मार्किंग करून दिलें आनी आज ते येवन मोडटात म्हणजे आमी एक सांगनासतना आमकां तेंच्यांनी नोटिफिकेशन आनी सगळें उडयलें आता जेन्ना रेल्वे ऑथॉरिटीजां कडेन उलयले तेन्ना तेंचें म्हणणें आसा की तुमकां ऑलरेडी सकयल जागो अलॉट केला प्लस तुमकां तेंच्यांनी लेटरूय इश्यू केल्लो बरोबर हांव मान्य करता लेटर दिला पण तेच्यान तुमी सर्वे करा बाबा तो पॉसिबल आहा व ना तो कावंटर पयलीं पळयात मरे वचोन ट्युरिस्टांची वाट कशी एक्झॅक्ट तेंची वाट हेवटेन आहा जाल्यार त्या वटेन कसो लोक वयतलो पयलीं तुमी एक्झॅक्ट पण तुमचे खंय ते दाखय मरे तेंच्या तुमी वचपाची पण परिस्थिती बिगड आहा थंयसर तुम्ही रेल्वे ऑथॉरिटीजाच्या नदरेन हाडलेले सगळे आमी रेल्वे तेंच्या श्रीपाद भाऊन सांगले गेले गेट टुगेदर आमी मिटींग मागोया भाऊन आमकां सांगला आपूण तांकां 3 फावटी आपयले जाल्यार एक दिवस तेणी ना आमकां 3 फावटी तांकां आपयले गेट टुगेदर मिटींग घेवया हेचेर डिस्कस करया म्हणून पण हेचेर कांयच विचार केलो ना तेंच्यान रातचे 12-1 गेले आनी सगळें मोडून दवरून उडयले आनी आतां ताका मोडून दवरून उडयता गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि मुझेफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कितल्याशाच अपघाताक लागून खांडेपारच्या थळाव्यांनी पीडब्ल्यूडी आनी एनएच अधिकाऱ्यांक केरये 4 लेन महामार्गाची तपासणी करपाची मागणी केल्या. पळयात पुराय बातमी. आमी जो आसा केरी आसा आनी केऱ्या खाडेपारा रोडाचेर म्हणजे हायवेचेर आसा आनी हो जो रोड जो आसा हांगा हो रोड जो हांगाचे ट्रक टँकर हांगा पडत आसा कित्याक म्हळ्यार जो रोडाचो अलायनमेंट जो आसा तो हांगा सारको ना अशें लोकांचें म्हणणें आसा. कित्याक हो रोड आसा तो वयर सकयल आसा ते ड्रायव्हर गाडी घेवन वता ताका खूब प्रॉब्लम जाता. ताका लागून म्हाजी मागणी आसा की हांगासरले जे ऑथॉरिटी आसा इंजिनियर आसा तांणी हांगा येवन पळोवचें चॅक करचें आनी बरेंच रोड वयर सकयल आसा काय ना तें पळोवचें आनी ताचें इन्स्पेक्शन करचें. तशेंच लोकांची मागणी आसा हांगा की हो जो हांगा डिवायडर आसा जे डिवायडर ओपन करचो कित्याक सर्वीस रोड आसा हे सर्वीस रोडान ते वटेन कोण वचना त्या 2 व्हिलर हांगा ओपन करचो आनी 2 व्हिलराक वचोंक वाट दिवची. कित्याक सकाळची जी आसा ते सकाळचे लोक हांगा 2 व्हिलर जे आसा ते मदल्यान वतात सायडीन वता आनी ते सायडीन वतात म्हणटकीर 4 व्हिलर आहा तांकां खूब त्रास जाता. ताका लागून हो रोड जर ओपन केलो डिवायडर ओपन केलो जाल्यार 2 व्हिलर आहा ते रोडान वतले आनी लोकांक बरी सुरक्षा जातली अशें तांची मागणी आसा. हो महामार्ग लँड फिलिंग करून बांधलो. हे प्रक्रियेक 7 वर्सां लागली पूण हालींच्या तेंपार उण्यांत उणे 5 अपघात जाल्यात. खास करून खांडेपार सावन फोंडा वाटेन वाहनां वतना हे अपघात जातात. या रस्त्याक देवती आसा अशें संदीप पारकारान सांगले. महामार्ग अभियंत्यांनी रस्त्याची तपासणी करून सुदारणा करपाची गरज आसा अशें तो सांगता. 7-8 वर्सां पयलीं जेन्ना हो हायवे केल्लो पळय हांगा तेन्ना हांगा एक मोठी व्हॅली आशिल्ली आनी खूब सकयल आशिल्ले. तेन्ना हांगा कितें केलां लँड सायड जाल्ले पळय न्ही थंयची माती काडून हांगा घातल्या आनी तेन्ना माती घातल्या पळय न्ही तेन्ना तेजेर एक्चुली उदक घालून तेंच्यांनी रोलर बरो चलोवपाक जाय आशिल्लो. तेन्ना ते एमबीआरा कडल्यान तितलें जालें ना काम तें तेंच्यांनी जस्ट लँड फिलिंग करपाचें काम केलें आनी मागीर हॉट मिक्सिंग करून सोडलें. पण आतां कितें जालां आतां थंय झरे फुट्टा थंय 2-3 कडेन झरे आसा ते सिजनल झरे ते फुटले की ते उदक गेलें की ती माती बसलेली आसा आनी तें अनइवन जालां कळ्ळें न्ही. ताका लागून तें मातशें चॅक करून तेंच्यांनी एक लेयर जर हॉट मिक्स सोडून जाता जाल्यार तें करून घेवचें. भितरल्यान उदक वता हय उदक वता भितरल्यान ताका लागून तें मातशें वर जंपींग जालां न्ही तेन्ना माती काडून तेजेर रोलर चलत जालो ना फक्त डंप करून जस्ट तेंच्यांनी हॉट मिक्स केला तो. जेन्ना थंय जोरा नदरेक हाडलो पळय न्ही ते येदो व्हडलो जोरो फुटला आनी तें उदक सगळें रस्त्यान वता पळय न्ही तेन्ना मागीर इंजिनियरीन इन्स्ट्रक्शन दिलें थंय की थंय जो गटर आसा पळय न्ही तो मातसो फोडून ताका वे आउट करचो म्हणून. आनी ह्या सिजनान पावसान तेंच्यांनी ताका वाट तुळशीदास नायक हांव पयर गाडयो घेवन वयतालो. हांव हे सायडीन वयता तो गाडी हे सायडीच्यान ते सायडीच्यान खंयच्यान वचपाची ती म्हाका कळना जाली ही गाडी. मागीर हांव मागीर चालू गेलो मागीर पयर अशें डेली वयता हांव गाडी घेवन तेन्ना म्हाका अशें जाता की गाडी रोड कितें पूण जालो अशें म्हणून तेन्ना म्हाका कळ्ळें की रोडार मातशें म्हणून सारको पडपा जाय म्हणून अनइवन आसा रोड. हय रोड सारको ना तो रोड गाडी भायर धांवता गाडी भायर धांवता न्ही गाडी भायर येता भायल्यान वयता भितरल्या येता अशें जाता म्हळ्यार वयर सकयल आसा.
गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. सांखळे पालिका आणि पर्ये पंचायत हांच्या मदल्या एका वाठारांतल्या एका व्हड शैक्षणिक संस्था लागसार कोयराची रास तयार जाल्ल्यान वाठारांत घाणी पातळ्यात. हो वाठार सदांच कोयरान भरिल्लो आसता खंय. पालिकेची आड नदर चल्ल्या वय कोयर उडोवपी लोकांचेर खर कारवाय केन्ना जातली? ह्या समस्येचेर फुल स्टॉप केन्ना लागतलो? वेळच सांगतलो. आमी जे फाटल्यान पळयता ते जंक्शन तेजे ही जी एरिया आसा ती आमी आसा ती म्युनिसिपालिटी एरिया. तशेंच फुडें पर्या पंचायत लागता, तेज्या फुडें पंचायत एरियेनूच GIM आसा आनी हे एक व्हडलें इन्स्टिट्यूशन, एड्युकेशन इन्स्टिट्यूशन, म्हणजे सगळे ऑल ओव्हर इंडियाचे भुरगे थंय येता. पूण हांगा जी तुमी एरिया पळयत जाल्यार म्युनिसिपालिटीच्या एरियेनूच थोडो कोयर पडला, तशेंच जे पंचायत आसा थंयूय कोयर भरपूरसो आसा. आनी आमी कितें दाखोवंक सोदता, जे भुरगे इन्स्टिट्यूटान येता ते भायले येता आनी खुबशे लोकूय थंय येता. पूण आमकां पळयतना त्या लोकांक दिसतलें की गार्बेज गोवा इज अ टुरिस्टीक स्टेट. तशेंच मोठ्यान मोठे एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट हांगा सांखळेन आसा आनी जे मदीं पडटा पंचायत तशेंच म्युनिसिपालिटीच्या, आनी ह्या पंचायत आनी तशेंच म्युनिसिपालिटीच्या जाग्यार कोयर सद्या पडलेलो आसा. लोकांक हो कोयर पळोवपाचो पडटा, कित्याक तर हांगा हे लोक कोण उडयता ते खबर ना, भायले लोक येवन उडयता आसतले कोण तरी. पूण ही जी गार्बेज आसा ती सदीच आसता हांगासर आनी हेतून जे जाग्याचे जे एक म्हत्व आसता ते कमी जाता. कित्याक बऱ्यापैकी इन्स्टिट्यूट सांखळे एक बऱ्यापैकी सिटी आसा, पूण हितून पळयतना लोकांचो जो हे आसता नजरिया आसता तो चेंज जाता. कित्याक गार्बेज आतां सगळेच कडेन गोंयांत दिसपाक लागला, लोक रस्त्यार उडयतात. तातूंत हेजो जो इफेक्ट आसा तो स्टेटीक जातलो. कित्याक तर एक तर गोवा स्टेट ही ट्युरिस्टीक स्टेट, तशेंच बऱ्यापैकी इन्स्टिट्यूट सांखळेन आसा, तशेंच पर्यान GIM व्हडल्यान व्हडलें इन्स्टिट्यूट आसा आनी सांखळेक लागीं आसल्या कारणान सगळे लोक सांखळेन देंवतात. पूण अशें गार्बेज जर लोकांक दिसली जाल्यार तेजें एक हें कमी जातलें. अशें लोकांनी करपाक जायना. वयता थंय रस्त्याक कुशीक गार्बेज उडोवपाक जायना लोकांनी. आतां म्युनिसिपालिटी आपलो काम करतात, उखलून व्हरता, म्हणून ते सदीत काय काम आपलें करूं शकना. कित्याक तर हे लोक सदीत हांगा कचरो उडयतात, तशेंच पंचायतूय आपलें काम करता. ते समजोन लोकांनी आपले जे सायट आसा ती सांबाळपाक जाय आनी जे घरांतलो कोयर तसोच रेस्टॉरंटांतलो, फास्ट फुडांतलो असो रस्त्या कडेन उडोवपाक जायना. तातूंत जे एनवायरमेंट आसा ताकाय प्रॉब्लम जातलो, तशेंच जे लोक सायडीक रावता तांकांय प्रॉब्लम जातलो. हे रातचे लोक उडयता आसतले, तांचेर कडक अशी कारवाय म्युनिसिपालिटी दर पंचायतीन करपाक जाय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवोप्यान येवकार पळया फुडल्यो खबरो. तळावली सरकारी मुळावे इश्कॉल खेळा मळार इंटर विलेज फुटबॉल टुर्नामेंट घडलो. 5-0 गोलांनी पॅरिश यूथ नुवेन युनायटेड क्लब बाणावलेक हारावन मॅचीत वर्चस्व गाजयलें. युनायटेड क्लब तळावलीन हो टुर्नामेंट घडोवन हाडलो. पॅरिश यूथ नुवेचे 2 खेळगड्यांनी बरो खेळ सादर केलो. पयल्या सुवातेर शेनॉय कोलासोन 3 गोल केले आनी डिग्ले फर्नांडिसान 2 गोल केले. तशेंच शेनॉय कोलासोक मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जाला. आज आमचो सिटी ट्रॉफी आज आमची सुरू जाता. ऑर्गनायज करता युनायटेड क्लब ऑफ तलावली. यात आमी सेगीत वर्सां हे ग्रावंडाचेर आमी करतात, कारण ग्रावंडाची आमी पयले व्हडले गेम जाता आतां आमी ते कंटिन्यू दवरला आनी आमी एवरी इयर ऑल गोवा टोर्नामेंट आमी चालू दवरतात. आनी हो टोर्नामेंट आमकां स्पॉन्सर केला बोलेरो बॉयज तलावली. हे आमचे भाव अमेरिका काम करतात, जायते दुबय तशेंच सालसेट बॉयज फुटबॉल क्लब दुबय हांणी आमकां आपलो तेंको दिल्लो आसा आनी आमच्या लोकल जायत्या जाणांनी आमकां आदार दिल्लो आसा टोर्नामेंट फुडें व्हरोन. आमी बरे भाशेन आमगे हे टोर्नामेंट आमचो आयज स्टार्ट जाता आनी फायनल जातली 28 डिसेंबर. ओके, कसली ट्रॉफी आसा? UCT ट्रॉफी. UTC. UCT. ओके. तो रिस्पॉन्स कसो आसा आनी कितली मॅच टिमी येयल्या? 16 गेमी पार्ट घेतला ऑल ओवर गोवा. सो आज खंयची मॅच? आज पॅरिश यूथ नुवे आनी युनायटेड क्लब ऑफ बाणावली ही फर्स्ट मॅच? ही फर्स्ट मॅच, इनॉग्रल मॅच.
गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत आणि वैष्णवी साळगांवकर. शेनवारा नितळ मळब आसतले. सकाळी आणि राती कांय प्रमाणात थंडसाण जाणवतली. थंड वारे घोळटले. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. तापमानांत 1 ते 2 डिग्री सेल्सियस उणाव जातलो. सकाळी दव आणि धुके पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची, IMDन सल्लो दिला. दनपारच्या वेळार उष्णताय जाणवतली. शेनवारचे तापमान 34 ते 19 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमाऱ्यांक खासा अलर्ट दिवंक ना. सुके हवामान, नितळ मळब, सकाळी दव आणि धुके. प्रवास करप्यांनी घेवची जतनाय. तापमानांत 1 ते 2 डिग्री सेल्सियस उणाव. सकाळी आणि राती थंडसाण. घोळटले थंड वारे. दनपारा उष्ण तापमान. तापमान 34 ते 19 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक खासा अलर्ट ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मुगस्सो.